भुरग्या भक्तीन जमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बाबा मुखार येता आत्म्या स्वताच बापा बोजूंक येता तुका आत्म्या स्वतान बापा बोजूंक येता तुका जेजू मोरे दवरूं जेजू मुखार घालूं जेजू चिंतून रावूं बापा मुखार येता आत्म्या स्वताच बापा बोजूंक येता तुका आत्म्या स्वताच बापा बोजूंक येता तुका. देव बरो दिसता मोगाळ बाबळिंदू सगळ्यांक तुका येवकार मिसांत आयज चवथो आयतार पास्कांचो गूड शेपर्ड संडे आमी ताका बरो गोंड्याचो आयतार अशें म्हणटा आमी. आनी आयज मागूंक लायलां वियोला मोंतेराचो वाडदीस ह्या मिसांत सगळ्यां पासत मागुया बकून मागण्याची गरज आहा तांच्या पासत ह्या मिसांत उगडास करुया. पापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, पास्कांचो चवथो आयतार बऱ्या गवल्याच्या आयतार म्हूण समरमतात. आमच्या महा दोन प्रांतांत हो आयतार दोन प्रांतीक सिमिनारीक वो आकांडेच्या गळाक भेटयला. ह्याच निमतान आयज आमचो विशय जेजू बऱ्या गवल्याचो तालो वळखुया, बोरवाशान ताचो पाटलाव करुया. आयज जेजू बऱ्या गवल्याचो तालो आयकून ताचो बोरवाशान पाटलाव करूंक जायते तरणाटे दोन प्रांतीक आकारणीच्या गळांनी मुणगे सालिगांवचे धाकटे सिमिनारींत, रायतूचे व्हडले सिमिनारींत आनी आदल्या गोंयां आसलेल्या गवलीक विद्या मंदिरांत आपली तयारी करतात आनी मुनियारी याज्ञीकपण स्विकारून जेजू बऱ्या गवल्याचे मिसांव फुडें व्हरूंक आकारणी घेतात. ह्या घरांनी वावुरतेल्या वडिलां पासत आनी आकारणी घेतल्या सगळ्यां पासत मागुया. तशेंच आमी जण एकल्यान उर्बेन आनी मोगान बऱ्या गवल्याचो पाटलाव करूंक आमकांय बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र गूड भाव ते बरी समोरमूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हेवा सौभाग्यो सदांच कुवामरीक सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नदी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. मेहमान देवा सर्गी बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी देवा सोदा देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुज्या थंय बयो पासत आमी तुका दिवन वाचता. सुमिया जाका योनीत पुता जेजू क्रिस्ता देवाचे शेडे बापाचे पुता तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचें मागणें पाप काडटाय आमचें मागणें आयकून घे. ते पुताच्या उजव्या बसलाय आमची काकूत कर. त्या पवित्र आत्म्या संगाती देवाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता Close to COVID, close to school, close to school. Amen. प्रार्थना. सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर्गीचे संतोषान वांटेडी जावंक आमकां वाट दाखय. अशें जंय शक्तिवंत गवडी गेला तुवें ताचो ताळो कालतो इंडूय पावों. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोमदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सुमयार पेद्रून जुदेवाक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान इस्वोर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खें घोराणें तीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकलीं तांकां व्हड कोंत भोगली. आनी पेद्रू आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हटलें, भावानो आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सरेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिळगेंतलीं तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर बांदून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सोरेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. सोगलीं बारबोर म्हणुया. सोरेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. गायन कोत्तले आमी. सोर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. सोर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चार तुजी चोरवाना तुंय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सोर्वेस्पोर म्हाका चोरयता
कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब: सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय, बोळेपण कुरपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देव दाना तुज्या मोगाची. जबाब: सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओच्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: सर्वेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीचांदो, बरें केलां आसतना खास भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हटल्यार देवान तुमकां हेच खातीर आपयलात, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर खोस सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेळूंक ना. ताची निंदा केली पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगदायताले तेन्ना तो धमकायनासलो, पूण नितीन मोसोबी करता ताच्या हातांत ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणाक जेवचे खातीर खुर्सा ताणें आपल्या कुडीचेर आमचीं पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरे जाल्यात. सांडलोल्या शेड्या परी तुमी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या गोवड्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्या. देवाचें उतोरें. उदकाराक उबी रावया, उदकाराक उबी रावया. सरस्पराक जय जय. सुमया म्हणटा, हांव बरो गोमडी, हांव म्हज्या शेड्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सरस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून फारिजियांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यानूय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गोवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढऱ्यां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपकुशीन नान उलो कोत्ता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढऱ्यां ताचो ताळा वळखतात देखून ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्यां फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोशिल्लीं तीं पडून वेतात,
कित्याक पुरक्यांचो ताळो ती वळखनात. जेजून ताका येवपाक सांगली, पूण जें तो ताका म्हणटालो ताचो ओड ताका मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक फावट ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हज्या आदीं आयल्या ते सगळे चोर आनी नागोणे, म्हूण मेंढऱ्यांनी ताका लेखूंक नात. हांव दार, म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरता ताचें तारण जातलें, आनी तो भायर भितर सरतलो ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तुमकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. सुमयाचें शुभ वर्तमान. क्रिस्तांव 25 मार्च 1980 25 मार्चाच्या 1980 वर्साक एल साल्वादोर म्हणटा थंयसर हो आर्सेबिशप रोमेलो, ऑस्कार रोमेलो आर्सेबिशप आहलो एल साल्वादोराचो. पूण जायत्यो वस्तू सरकाराच्यो बऱ्यो चलनासल्यो. उत्सांबळाय लोकां मदें, उत्सांबळाय लोकां मदें म्हणल्या भाशेन तांचो सांबाळ करप ना, ओन्नीच चलताली. कोणाक कितें मेळटा तें मेळटा, मेळना तें मेळना, असली ओन्नीच चलताली. आनी पोत्तून पोत्तून हो आर्सेबिशप ऑस्कार रोमेलो सांगतालो हें सारकें चलोना, लोकांक आमी बरें करूंक जाय, लोकांक आमी बरें दिवंक जाय. आनी हें सरकाराच्या मनशांक वायट दिसलें. तो उलयता तें सरकाराच्या मनशांक वायट दिसलें. आयज हेंच घडटा आमच्या गोंयांत. कोण बरो उलयता सरकाराच्या मनशांक वायट दिसता. आनी तो डिवायन प्रोविडन्स इगोर्जेंत, हॉस्पिटलाच्या इगोर्जेंत मीस कोत्तालो. आनी मीस कोत्ता आसतना सरकाराच्या मनशान ताका शॉट केलो, ताचेर फार सोडलो. आनी फार सोडलो तेन्ना ही उतरां म्हणलीं ताणें, म्हजें रगत आनी जेजूचें रगत एक जालें. जेजून आपणाचे फुगले परजे पासत रगत वारयलें, हांवें म्हज्या लोकां पासत रगत वारयलें. तर हो बरो गवडी, बरो गवड्याक सोदचें पडटा, ताळो उबारचो पडटा. जेन्ना शेड्यांक, आपणाच्या मेंढऱ्यांक येवनीत जाता तेन्ना ताळो उबारचो पडटा भिणांत बांदून. आनी सरकाराक आनी जे पदवेंत आहात, गिरेस्त आहात, ताका वायट दिसता. आमकां जाय तें करूंक मेळना, जाय तें चोरूंक मेळना, हें वायट दिसता. तर बरो गवडी, गवड्याचें काम आदले कोरारांत म्हत्वाचें काम आसलें. आब्राम जाणाव देवान ताका विचून काडलो पोरजेचो बापूय जावपाक. जाय ते मेंढऱ्यांचो तो दोनी, जाय तेले मोन जात ताजे लागीं आसली. आनी ताचे उद्देश आपणाचें उदार पसण तो कोत्तालो. मोइजेस भिडांत बांदू जाणें इज्रायल पोरजेक फ्रिडम दिलो, इजिप्तकारांच्या हातांत आसलो. तो मेंढरे राखतालो, आपणे सासूपायचे जेत्रूचो मेंढे राखतालो. ताका थिंगासो देवान विचून काडलो. इज्रायल पोरजेक इज्रायला इजिप्ताच्या हातांतली सोडोवपाक, आनी ताणें बरे भाशेन काम केलें. दावीद पातशाय जेन्ना सावलू पातशाय, पयलो पातशाय सारकें राज चलयनासलो, देवान सामुएलाक सांगलें वचोन
जेसेच्या एका पुताक एनॉयंट कर माक आनी दाविदाक एनॉयंट कोत्ता पातशाय जावपाक आनी हें काम पातशाय पण बरे भाशेन चलयता बरो गवडी कसो चलयता. उपरांत जायते गवळे आयले भिडान बांदू जायते गवळे आयले. इजिकियल 34 चॅप्टर हांची खबर कोत्ता जायते गवळे आयले. 34वे आवेस्वरांत इजिकियलाच्या पुस्तकान पूण हे गवळी म्हणटा ते जावं प्रवादी जावं याज्ञीक जावं पातशाय आपणाचो फायदो सोडटाले. पोरजेचें ताका पडूंक नासलें पोरजेचें पडूंक नासलें. आनी तेन्ना इजिकियल हें बाकीत कोत्ता एक बरो गवडी येतलो हें सगळें थाऱ्यार घालतलो. आनी बरो गवडी जाची खबर कोत्ता तो जेजू जावन आसा. जेजू बरो गवडी. आनी आयज आमी एवांजलांत आयकलां जेजू बरो गवडी. चवथो आयतार पास्कांचो सदांच सेम गॉस्पल ऑल 3 years सेम गॉस्पल. आनी चवथो आयतार सदांच म्हणटा आमी बरे गवड्याचो आयतार गूड शेपर्ड संडे. आनी आमच्या गोंयांत हो आयतार भेटयला आमचे डायसेजान सेमिनरीज आमचे सिमनारी आहात जंय पाद्री जातात भुरगे. सालिगांव सिमनार राशोद सिमनार उपरांत आमचें विद्या मंदीर पास्टर इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हाचे पासो दीस भेटयला. आनी हाचें कलेक्शन पासून तांचे पासत वेता टू मेनटेन दीस इन्स्टिट्यूशन तांचे पासत वेता. आख्खें गोंयचें कलेक्शन तांचे पासत वेता. तर बिणांत बांदो जेजू बरो गवळी. आनी जेजू बरो गवळी हांव तुमकां सख सांगता जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांतल्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागोवणें. सुवात्यो आसल्यो मेंढऱ्यांक रावपाच्यो सुवात्यो आसल्यो आनी ताका एक दार आसलें. सो दारांतल्यान भितर सोदता ते मेंढरे आनी दारांतल्यान भितर सोदता तो गवडी. दुसऱ्या वाटेंतल्यान वयल्यान भितर सोदता तो चोर आनी नागोवणो अशें जेजू म्हणटा आमकां. पूण जे दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्याचो गवडी ताका दार राखणो दार उगडटा मेंढऱ्यां ताचो तळा आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपलें नान उलो कोत्ता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर काडटच तांचे फुडें चलता आनी मेंढरे ता तळा आयकतात देखून ताच्या फाटल्यान वेता. तर गवडी आपणाचे मेंढऱ्यांक वळखता म्हणटा तेन्ना बिश्टें नांव न्हय. हांव ताचें नांव जाणा तितलेंच न्हय. हांव ताचें दूख सूख वळखता. ताचें सूख दूख सगळें जिवीत हांव ताचें वळखता. आनी जेन्ना चोर वागतान मेंढऱ्यांक गवडी घेवन येतालो तेन्ना भितर काडटा आसतना पळयता एका मेंढऱ्याक कितें जालां आंगाक कितें जालां पळयता आनी ताका वखद लायता. हेच भाशेन जेजू आमकां जोणेकल्या गवडी कसो मेंढऱ्याक वळखता आनी आमच्या गरजां प्रमाणें आमकां आपणाचें वखद दिता. आमच्या गरजां प्रमाणें तो आमच्यो गरजो शार्ती पावयता. आमकां वळखता जोणेकल्याक वळखता आमकां बिणांत बांदून. आनी तेकाच आमच्यान सांगूंक जाता आमचें दूख सूख फकत जेजूकूच सांगूंक जाता. आनी हे भाशेन आयच्या काळार आमचे गवडी आहात सरकारी जिवितांत गवडी आहात. आमचें ताणें काम करूंक जाय आसल्यार विचून काडलेले गवडी आहात. जावं MLA आहा जावं मिनिस्टर आहा पूण ताका शिड्याचें पडूंक ना. ताका पडलां आपणाचें पोट भरपाचें. खंयच्यान म्हाका फायदो आहा खंयच्यान म्हजे पयशे करूंक जाता तें ताका पडलां बिडांत बांदून. पूण जोडेक आमचो गवडी आहा आमचे एक इगोर्जेंत ताका आपणाचें शिड्याचें पडलां.
शेळ्याचें पडलां बिणांत बांदून आनी शेळ्यांक तो राखता आनी सांबाळटा. गरज तो चरोव दिता आनी दिसपटी मीस कोत्ता आसतना उतराचो चरोव आनीक मिसांत जेजूची कूड रगत दिता बिणांत बांदून. हो हुस्को आपणाच्या पोरजेक ताणें दिवपाचो. मेंढऱ्यां ताचा आयकता आनी मेंढऱ्यांचो तो आपआपलें नान उलो करता आनी ताका भायर वता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो ताचे फुडें चलता आनी मेंढऱ्यां ताचो ताळो आयकत देखून ताचे फाटल्यान वेता. पोरक्या फाटल्यान ती वचना पूण ताची आशिल्ली पडून वेता कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखना. जेजून ताका येवपाक सांगली पूण जें तो ताका म्हणटालो ताचो ओड ताका मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनी एक फावट ताका म्हणलें, हांव तुमकां सक सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. हांव मेंढऱ्याचें दार. फकत बरो गवळी, हांव मेंढऱ्याचें दार. दार भितर सरपाक भायर सरपाक. मेंढऱ्याचें दार कित्याक म्हणटा? म्हजे उद्देशीच स्वर्गार वचूंक जाता. हे दारांतल्यान जेच्या दारांतल्यान जेजू उद्देशीच स्वर्गार वचूंक जायना आनी कित्याक आनी दुसरे वाटेन केन्नाच स्वर्गार वचूंक जायना. फकत जेजूचे उद्देशी स्वर्गार वचूंक जाता. कित्याक जेजून आमचे पासत जीव दिलो, आपणा जीव काबार केलो आनीक हो ताचो फळ मरणाचो आमकां लायता आनी आमकां एकल्याक सालवार कोत्ता बिणांत बांदून. सालवार कोत्ता. हांव तुमकां सत सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हजे आदीं आयल्या ते सगळे चोर आनी नागोणे पूण मेंढऱ्यांनी ताका लेखूंक नात. हांव दार, म्हज्यातल्यान जो कोण भितर सोदता ताचें तारण जातलें. तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरोव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक, इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी तुमकां सुबाम मेळोशें करचे खातीर आयलां. जिवीत देव आमकां कितें दिता तें इल्लेंशें दिना. सुबाम इन एबांडन्स सुबाम दिता आमकां. इल्लेंशें इमटेपण करिना कितें दिता तेन्ना. सुबाम. आनी तेच भाशेन म्हणटा, हांव येयला तो तुमकां सुबामपणान जिवीत मेळचे खातीर हांव आयलां. तर आयज आमी सिमिनारी चौगुडास कोत्ता आनी डे ऑफ द वोकेशन्स, पाद्रीपणाच्या आपोवण्याचो दीस हो बिणांत बांदून. हे गवड्या आमच्या भुरग्यां मदें हे गवडी जातात. आमकां पाद्री जाय आनी पाद्री जाय ते फामिलींतल्यानूच भितर सोदतात. स्वर्गासान पळोनात ते फामिलींतल्यानूच भितर सोदतात. आनी पाद्रीपणाचें बी आवय बापूय आपणाच्या भुरग्याच्या काळजान घालता. चडशे आमचे पाद्री जाल्यार ते जे ऑल्टर सर्वस मिटींग येताले तांतल्यान ताचो देवाचो मोग काळजान भितर सरलो. आल्ताराक ते सदांच लागीं आसले आनी हे भाशेन मिसाची ताका मोग लागता. मीस हे सोडिनात बिणांत बांदूं. मीस सोडिनात. मिसाचो मोग लागता. तितल्यानूय तातूंतल्यान ताका आपोण येता पाद्री जावपाचें आनी आमी ताका सिमिनारीन धाडटा. हे आपोणे तांचें राखूंक जाय. आपोण येयलें म्हूण जायना पूण ताका राखूंक जाय. राखूंक जाय. आनी आमचो रेतूर एक रेतूर आहलो आमकां जायते रेतूर पास जाल्यात. रेतूर आहलो अशें म्हणटालो आमकां, तूं बरो पिवपी जाल्यार गूड स्विमर जाल्या पासून मोळां येता तेन्ना तुज्यान पिवंक जावचें ना. बुडटलो तूं. हेच भाशेन तूं कितलोय भाग्योन जावं पयस राव, वायटांतलो पयस राव, तुज्यान पिवंक जावचें ना. स्विम करूंक जावचें ना. ह्या वायटांत पयस राव. सेफ राव आनी तेन्ना तूं सालवार जातलो. तो जेन्ना ही देव आपोवणी आहात आमचे मदें, आमच्या घरांत जे पाद्री जातात ताका आमी सेफ्टी दिवंक जाय. सेफ्टी दिवंक जाय बिणांत बांदून. आनी सेफ्टी दिता तेन्ना वायट आहा बरें आहा वायटांतले पयस ताका दवरूंक जाय.
हे भाशेनी आमच्या आपोवणी पाद्रीपणाची बरी जातली आनी आमचे भुरगे पाद्री जातले आनी बरे गवडी जातले. उबे रावया. सत म्हणटा देवाक, सूर पदवीदार बापाक, सर्गांत विचार वचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे क्लेश पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्यावरी गोड संभावलो, आंकवा मैतान जल्मलो, पावसला काळ ताणें कूस सोंसले, ता कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकितिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गांत चडलो, तो बापाच्या उजव्या बसला. तितां जिव्या मेल्ल्यांची मसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचें एकतात, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीक. आमेन. जेजू आमचो बरो गवडी आनी ताच्यो शेळ्यो आपले गवडी वावरांत आमकां वांटो दिता. तरोच ताचो वावर ताच्या मन आनी येवजणी प्रमाणें फुडें आनी व्हरूंक आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागून घेवया. लिओ आमच्या पाप साहेबा सवें, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा सवें, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा सवें आनी तशेंच सगल्या यारां आमच्या यादनिकां सवें जेजू बऱ्या गवड्याचो उपकार दिसून येवंक आनी ते आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपल्या हातांत घातलेले शेळयांक बरो चरो दिवंक सदांच तोकस घेवन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमचो देश स्वतंत्र करूंक निस्वार्थीपणान वावुरलेल्या फुडाऱ्यांचे देख घेवन आनी स्फूर्तीन आपल्या दोळ्यां मुखार दवरून आयच्या काळार ते देशाचे खरे राखणदार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी जेजू बऱ्या गवड्याचो ताळो आयकून तो दाखयता तो सुगुणी जिविताचो मारोग आमी दवरूंक आनी जिवितांत सुबाम फळां दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या आकारणेच्या घरांनी जायते तरणाटे आकारणी घेतात. तांचेर आनी तांच्या मार्गदर्शन दितल्या वडिलांचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण तशेंच पाद्रीपणाक आनी धार्मीक जिविताक वेंग मारूंक आयच्या तरणाट्यांच्या काळजा मनांत ही बरी खुशी रिगोय म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गीचे बापा, जे पुताचो ताळो ओळखून उर्बेन ताचो पाठलाव करूंक निमित्तान आमचे थोड्यो गरजो मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार त्यो शार्ती पावय आनी आमी सगळे भरवाशां जो पुताचो पाठलाव करूंक आमकां गरज ती कृपान शाणेपण दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. KOR C38 page number 44. C38 page number 44. तुकाच बापा
सोर मोचे दिता तुका एकारे तुका सोता सोर मोचे नुजेस्ते कोरपा शेरे मोजे हागे मोजे पागे Svisago vada koshe Nuso moimo porgor koru Shukobor songatinu Tuka svata sor moche Nita tuka ekane Tuka svata sor moche Nužes nekrota šene म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खातीर मेळ्ळी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आत्मा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे पास्कांच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश बरी आसूं आनी अशें आमचे भितर घडटा ती नवसोनी सासणांच्या संतोशाचें कारण जावं म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर काडे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून उत्तम काळार मोहिमेची अदीक वाडते दबाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्कांची बोली. ताचो वरवीं पुर्विल्लो योग संपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत पुन्हा एक पावलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हास ताचे मुखार थंय सर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवतांचो दरबार जे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोळा परीचे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर आमी मागता, जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत
ते वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो आनी सोडवणची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्योन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जन्माचे बरवाशान उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. हाजे काकुती वतल्ल्या समेस्ताक जे मुखार मळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा समेस्ताची काकूत करून आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवा मारे देयाचे माई संगाती, भाग्योन झुजाय जपोती, भाग्योन दोदुतां, भाग्योन जेवाज आनी सूर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताईम पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. जेजू बरो गोवडी आनी गोवड्याचें दार अशें म्हणटा आमकां. दार ह्या दारां भितर सोदता तो सालवार जातलो. फकत जेजूच्यान आमकां सालवार करूंक जाता. जेजूकूच दुसऱ्या फाटी आमकां केन्नाच सालवार जावचें ना. ते पासत भार धरून सगळीं आमी आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या आतां चो दीस पडो गिराय जाय आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची तळणे पडूं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरकतले आमकां उदार काकुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. तूं जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. पड्या ती द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी.
पुष्पप्रसाद वेळार गीत घेऊया D40 पेज नंबर 69. D40 पेज नंबर 69. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Sorgi ordo Jesus dilo amka oslo favor naslo amto Jesus chevor zano amche atmi buke paulo Gesù, veni tu otmotuka, geographa, Gesù, veni tu otmotuka, geographa, sorgi Gesù dita api kurmas somor vita devaleno apurzata amamusha kaunita Gesù
प्रार्थुया. बरे गवड्या चेंडाचे तुजी दयाळ दिसगाल आनी पुताच्या मोलीक रक्तान सोडयल्ल्याक सासणीक चोरवाक पावय म्हणून मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. देवाचे कृपेन लग्नाचो संस्कार जोडूंक सोदतात. लिंडन रॉकी लोबो आंकवार पूत रॉकी लोबो आनी पेदार लोबो हांचो गांवन बायणेचो रावताची काली. मेलिसा लोरिना फेर्नांदीसच्या लागीं आंकवार दू. आग्नेल राफायल जांसीत फेर्नांदीस. अनास्ताजिया कार्दोस हांची गांवन वास्कोची रावता मुर्मुगांव हार्बर. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 27,920 रुपया. दाबोलीं कलेक्शन जालां 1,580 रुपया. येता तो आयता 3 तारीख मायाची 2 मिसां 6:45. मंडावळ करपी सेंट एन समुदाय सेंट थॉमास समुदाय दाबोलीं. दुसऱ्या मिसाची मंडावळ करपी ऑल्टो सर्वस 8:30 वरांचेर. तर बुधवाराक सांजे 6:30 आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 एडोरेशन आहा. तेजे बराबर सोनवारा सांजे 6 वरांचेर मीस इंग्लिजीन आयताराचें आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलां 6:30 वरांचेर मीस कोंकणी भाशेन आयताराचें. कातेकिस्त आनी पेरंट्स हांची जमात आहा 10 तारखेर मायाच्या 8:30 वरांचेर. जीं कोण दोतोन शिकोवंक सोदतात नवीन कातेकिस्तां जावंक सोदतात ताणें आपणाचें नांव येवन दिवचें. समुदायाची मिटींग सोईस वेरायज माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन अनिता फेर्नांदाच्या घरांत 5 वरांचेर. इगोर्जेक आदार आयला. एका बऱ्या देखणारान 5,000 एक बऱ्या देखणारान 2,000. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. एन्युअल डे सेंट फ्रांसिस झेवियर म्युजीक अकादेमी आमची भुरगीं हांगासर शिकतात. जावं पियानो जावं गिटार जावं वायलीन. तांचो एक शो आहा लोकलोकीत मोतयां. जातलो 27 फाल्यां सांजे 6 वरांचेर.
येवचें म्हणून हांवें मागतां. डॉक्टर फातिमा मिनेझीस निश्किता ही सोंपली. तिचो इंतेर आयज सांजे 4 वरांचेर जातलो. Prospect Standard 11 Arts, Commerce, Science and Vocational Stream 26-27 वर्सां सेंट एंड्रू हाय सेकंडरी हातूंत मेळटा. प्रॉस्पेक्ट तुमकां मेळटलो सकाळीं 8 ते 2 पासून. उबी रावयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. किरीता पूर्व आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्परा देवान आपल्या एकल्या जोणीत पुताचे पुनर्जन्मपणा वरवीं तुमकां सोडवून दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां तो स्वतासान बरों. आमेन. आनी ताणें जोडलेले सोडवणे वरवीं निरंतर सुटकेचें देणें तुमकां मेळ्ळें. ताचे उदारपणा मोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आनी बाळता वरवीं पयसनान ताचे सवें तुम पुनर्जन्म जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत नवें आनी पवित्र जावं. सर्गीचे माय देसांत तुमी पावूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मीस सोंपलें. शेवटा गीत घेऊया. F6 पेज नंबर 88. F6. देवाक दिनवास देवाक कर्मा जेजू सोगी आमकां वेंचू. देवाक दिनवास देवाक कर्मा जेजू सोगी आमकां वेंचू. जेजूचो पोरमोळ आमी सगळे कोणे शिटोले जेजूचो दूप आमी नवे जिवीत दिवंक नासता. देवाक दिनवास देवाक कर्मा जेजू सोगी आमकां वेंचू. देवाक दिनवास देवाक कर्मा जेजू सोगी आमकां वेंचू.